एडवर्क परेराच्या मारहाण प्रकरणांत PSI निलेश शिरवयकाराक निलंबीत केल्लो. केस मडगांव पुलिशे कडेन आशिल्ली, मात आतां ती क्रायम ब्रांचांत ट्रान्स्फर केल्या. The investigation of Edward Pereira custodial assault case has been transferred from Margao Police to Crime Branch. According to Crime Branch sources, the case file containing the CCTV footage of Margao Police Station of that fateful day has been handed over to the Crime Branch. Though the accused PSI Nilesh Sirvaikar has been suspended in this matter, but there was allegation by the public that Margao Police is trying to save him because initially a case of non-cognizable offence was registered by the Margao Police saying that PSI Nilesh had used mild force, but the Edward fell down and sustained head injury. Though Edward Pereira is in critical condition and undergoing treatment in GMC, now everybody is hoping that Crime Branch will investigate this case independently and fairly. PI सुरज सामंताक हांवें सांगलें की हांव एडवोकेट कालुसा कडेन हँड ओवर केल्लें आसा तो मॅटर. एज एडवोकेट कालूस हॅड अग्रीड टू टेक द मॅटर अंडर हीज सुपरविजन, आनी ताजो जो जुनियर आशिल्लो बायरन वील बी लुकींग टू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ एडवोकेट कालूस. वेन आय डन द कंप्लेन ऑन द फर्स्ट अलॉंग विथ द मदर एंड द आंट एंड सर ऑल ऑफ अस, आयज 5 दीस जाले तुमी तांचेर कित्याक एक्शन घेवना आनी तांचेर FIR कित्याक करूना. ऑन डॅट ही टोल्ड मी दॅट ऑलरेडी इट सिम्स तांकां पनिशमेंटाचेर दवरिल्लें आसा आनी आपले खंय दवरिल्लें आसा SPच्या ते वयर दवरिल्लें आसा आनी रिजर्वांत घातिल्लें आसा खंय. एडवर्क इज सिरियस एंड क्रिटिकल देर, दे शूड बी सस्पेंडेड. आय डोंट नो वाय दे हॅव जस्ट केप्ट देम एज अ पनिशमेंट ट्रान्सफर. कोणाक सांबाळपाक सोदता काय म्हणून हे हांव CMाक सांगता, हे तुमी ट्रान्सफराची नाटकां करता पळय आनी वेन यू आर डुईंग द ट्रान्सफर्स तांकां विचारून करनाका, ते आमकां लेमडे पड नाका एंड लेट इट बी ट्रान्सफर. लॉट्स घाल आनी लॉट्सांतल्यान येवन दी कोण PI खंयच्या पुलीस स्टेशनाक वतलो आनी कोण PSI खंय ट्रान्सफर जातलो तो.